नमस्कार आणि येवकार जो आमकां जर याद आसता की सगळ्यांक आमी जेन्ना ल्हान आशिल्ले आनी शाळेक वताले तेन्ना खांद्यार आमचें एक बॅग आसतालें आनी त्या बॅगान जायतीं पुस्तकां आसतालीं आनी त्या पुस्तकाचें जें वजन आशिल्लें तें सहन करपाक आमी माणकुल्ले भुरगे आशिल्ल्या कारणान आमकां तें खूब त्रास भोगतालो आनी पूण हाचेर लक्ष करून इतल्या वर्सां उपरांत शिक्षण खात्यान एक बरी गजाल हाडला मुखार जे भुरग्यांक आसा ते 6th स्टँडर्डाच्या वयर जे भुरगे आसा ताच्या खातीर एक बरी इनिशिएटीव घेतला की आतां जे बॅग आसा ते अकॅडमीक इयराक पुराय 10 दिसां खातीर फूल अकॅडमीक इयरान भितर 10 दिसां खातीर जे बॅगलेस आसा ते जातले आनी त्या खातीर ऑलरेडी जे लास्ट इयर आहा तेंच्यांनी ते स्टार्ट केला आनी हे इम्प्लिमेंट करपाचें कारण इतलेंच की जेन्ना भुरगे ते वजन बॅग घेवन आपल्या शाळेक वता तेन्ना तांकां फुडें माणकुले आशिल्ल्या कारणान तेन्ना तांकां त्रास भोगचे पडना पूण जेन्ना वयान ते व्हड जाता तेन्ना जे तेंचे खांद्यार जे बॅग वजनाचे बॅग आसता पुस्तकाचे बॅग आसता ताच्या खातीर तांकां त्रास सोंसचे पडटा म्हणून एक बरो इनिशिएटीव आसा आनी त्या खातीर जे बॅगलेस हो इनिशिएटीव सरकारान वा शिक्षण खात्यान घेतला आनी तशेंच जे हे बॅगलेस म्हणजे तांकां 2 सेट ऑफ बुक्स व्हरचे पडटले ओल्ड बुक्स आनी न्यू बुक्स ओल्ड सेट आनी न्यू बुक्स तांकां व्हरचे पडटले एक सेट खंयचे व्हरूंक मेळटा तांकां त्या भायर तांचे जे बॅगलेस जेन्ना ते आसतले तांकां जे सैमा कडल्यान वा जे आउटडोर मोस्टली जे आउटडोर जे एज्युकेशन आसा ताचे कडल्यान लागीं तांकां वयचे पडटले त्या भायर तांचे जे खांद्यार वजन आसता ते बीन कमी जातले एक बरो इनिशिएटीव आसा अशें आमकां शैलेश जिंगणे शिक्षण संचालकान कळयलां।